तुका नावार्तेल्या सोमिया तुका दिन वाचतेल्या दनिया महिमा तुझी देखली परती दया भोगली काळजांता अर्गां दिता तुका नावार्तेल्या सोमिया तुका दिन वाचतेल्या दनिया आता जेजू संगी भेटेता विबाली मानून घे मन पोराता मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक ह्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवां इरादे घेवन ह्या पुंतळाक भगवंत हप्त्यान तुमी आयल्यात. मात मुखांतरी एमिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी ह्या मुखांतर तुमी समेची बेसांवां सांजुदा मुखांतर जोडूंक हांगासर आयल्यात. तुमी हर एकल्यांक समी जेजू क्रिस्त आपल्या कृपेन बरोवन दी आनी तुमी उबारलेली मागणी स्विकार करून दी आनी तुमकां तुमच्या जिवितांत सदांच जैत आशिर्वाद लाभोवन दी म्हूण आमचे मागणे तुमचे खातीर जावन आसा. हे संदर्भार देवान आपणा केल्या उपकारांक अर्गासन बिजबडयता फबियानीचे मेनोन्सा मियर दिव्या शेट्टीच्या जल्म दिसाक अर्गां बिस्तिता आली शेट्टी आनी कुटुंब चेंबूर मुंबय तशेंच अर्गां ते पासून बिस्बडयता स्वीडन फर्नांडीस उडपी तांचेर ते पासून विशेष करून मागया. आमी समेस्तां पासून मागया जे कोणा मागतान बसयलांचो उडास करून तांचे पासून ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सर्व देवान रचलेली परसा. देव आमकां कितेंक सांडून घालिना कित्याक आवयच्या गर्भांत रचच्या आदीं ताका आमची वळख आसली आनी हांव आमच्या आवय बापायन नांव दिवचे फुडें तो आमचें नांव जाणा आसलो देव आमकां सांबाळचो पोसचो आज आमकां ताचेर बरोवसो विस्वास दवरूंक उलो दिता. असल्या देवाची खरी परसा जावंक सोमी जेजू क्रिस्ताचे खरें फाटला उदार जावंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भोवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. भगवंत हप्त्यांत आमी आसां त्रिदुमाक आमी आयतीं जाता सोमयाचे कश्ट मरण नियाळण सोमयाच्या जिवनपणाच्या दबाजीक परबेंत आमी वांटिली जाता. बरवर्साची परब आचरण करच्या वखता आमच्या पातकाची दूख धरया. नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत दूख धर बगसाणे बगतल्या बगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्यांका कुदका तूं पातक्यांका पोंगायलाय क्रिस्ताका कुदका आमचे गती विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय सोम्यांका कुदका सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या मोगाळ देवा जेजूच्या कश्ट मरणाचो संभ्रम पवत्या मानान करून तुजें बगसाणें आमी जोडूंक पावों. त्या आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हिजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसा द्वीपानो मुझे आयकून घेया पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मचे हादी सरस्परान म्हाका आपयलो म्हजे आवयच्या कुसवान तावन म्हाका म्हज्या नांवान उळो केलो. ताणें म्हजें तोंड दारीचें तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताची सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका बजयल्ल्या बाणा सारको केलो
आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरल्यो. ताणें म्हाका म्हणलें, इस्रायला, तूं म्हजो सेवाक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फाळी वावरलो. हांवें म्हजी सगत बेस्टेन्स आनी व्यर्थ करसिल्ली. तरी म्हजो न्याय सरीसपरा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सरीसपर उलयलां. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायला परचीक ताची पसत एकठांय करूंक. ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुसवान आकरलो. सरीसपराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बोल. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरिल्ल्या लोकांक पाटी हाडूंक. तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवून पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. मोचे तोंड तुजी सोडवून परगडतले सोम्या. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतले सोम्या. सर्वेस्परा तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदीस पटवून पडोंक दिनाका. तूं न्याय नितीचो मुनसिदार देखून म्हाका सोडून बाचाव कर. म्हज्या उल्या कांदीन म्हजें तारण कर. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतले सोम्या. जातून सर्वेस्परा म्हजें खडप म्हज्या भद्रातेचो आसरो. जातूं म्हजें जीव वाटोवचें कोटे. कित्याक तूं एकलोस म्हजें खडप आनी म्हजें कोटे नैवे. देवा, म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतले सोम्या. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतले सोम्या. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. नमन तुका आमच्या राया, तुमकां जालोय बापा. बोळे शेळये परी तुका वेलो कुर्सार जोडच्या. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वर्तमान प्रकट करून म्हणजे वडिलांनी काळीच तुम पवित्र कर. सर्वेस पाव तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसू. भगवान प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका येसुम्या. इतले सांगून जेजून आपणा भितर कण वळोन म्हळें, सदस हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विस्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशांत जेजून अशें म्हणें म्हूण कळनासतना शिस एकामेका पळोवंक लागले.
ताच्या सिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोग आसो ताचे बगलेकच तेंकून बसलोलो. कोणा विशांत तो अशें उलयलो म्हणून विसार म्हणून सिमो पेद्रून ताका आत भाशेन म्हळें. देखून त्या सिसान आपली तकली जेजूच्या हद्या कुशीन बागोवन सोम्या तो कोण म्हणून विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तसो तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमाव इस्कोरेताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय ते बेगीनच कर. कित्याक ताणें कित्या पासोत अशें म्हळें म्हणून जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदास लागीं आसताली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तूं घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायजय म्हणून थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो परत्यान भायर सरून गेलो तवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोसो वेळ हांव तुमच्या सांगात आसां. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांवें जुदांवाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगतां. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमो पेद्रोन ताचे लागीं विचारलें, सुमया तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाटदन येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रोन ताका विचारलें, कित्याक? कित्याक सोम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासून जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे पासून जीव दिवंक तूं तयार आसाय मो? सतस हांव तुका सांगतां, कोम्यान सत घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांतलें उतर आमी आयकलीं इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत हांगासर इसाया प्रवादी आपली अस्कतकायी देवा मुखार दवरता. कसली अस्कतकायी? तो देवा मुखार देवाचें उतर परगट करूंक योग्य न्ही. एक अस्कत मनीस कशें तो आपणाकच व्यक्त करता, पूण ताच्या अस्कतकायेंत बोळ दितलो सर्वेस्पर देव ताच्या संगात आसा म्हणलें ताका कळटा. आनी तो अशें हांगासर सांगता, तो म्हणटा, द्विपानो म्हजें आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोवच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. हांव जल्मोवच्या आदीं ताणें म्हाका आपयलो. आनी इसायान म्हणलें आसा, सर्वेस्परा म्हणलो हांव कोणाक धाडूं? आनी तो इसाया म्हणलो, हांव आसा सर्वेस्परा, म्हाका धाड. हांव आसा, म्हाका धाड. कित्याक आवयच्या कुस्व्यांत तावन म्हाका म्हज्या नांवान ताणें उलो केलो. आवयच्या कुस्वांत आसतनाच देखून एक गीत गायता हांव, सांडीत गिये कावय नेंत्या बाळाक आपल्या, आवय सांडीत तरी हांव संडी सोना, हांव संडी सोना. न्ही गे तें गीत आसा. आवयच्या कुशींत आसतना
हांवेंच तुका विंचला हाताचेर या म्हज्या नांव तुजें लिखलां. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आवयच्या कुशींत जल्मोवच्या फुडें देवाक आमची वळख आसली. आमच्या आवय बापायन आमकां नांव दिवच्या फुडें देवान ताच्या हाताचेर आमचें नांव बरोवन दवरलां. आनी असलो अपरमीत देव आमकां कितें करता? आमकां तो राखता, आमकां तो सांबाळटा, आमकां तो तरबेत करता. देखून ताणें कितें म्हळें? आवयच्या कुशव्यान तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो आनी ताणें म्हजें तोंड धरीचे तलवारी परई सारकें केलें. धरीची तलवार आसा जाल्यार ती आमी एका कोणशाक दवरल्या जाल्यार ती कांय उपकारा पडना. पूण ती तलवार आमी कितें करता? बरी करून पासता. न्ही कोयती जावं दी, सुरयो जावं दी वा कात्री जावं दी, आमी ताका दार धरता, बरी करून पासता, बरी करून दार दिता आनी हे मुखांतर ती वापरूंक आमकां सलीस जाता. देखून ताणें म्हळें इसायाचें तोंड धरीच्या तलवारी बरी. देवाच्या पवित्र उज्याचो इंगळो देवान ताच्या ओंठांक सारयलो आनी ताचें तोंड तीक्ष्ण केलें. इसाया प्रवादान म्हणलें आसा, हांव गाग येता, म्हाका उलोवंक कळना. कळ्ळें की कितें? तूं वच कोणाक धाडूं, म्हाका धाड आनी तूं वच म्हज्या नांवे प्रवाद कर म्हणटा आसतना हांव आजुनी भुरगो, म्हाका उलोवंक कळना, म्हजें तोंड गाग येता म्हणल्या वेळार सर्वेस्पर कितें म्हणटा? म्हजी उतरां तुज्या तोंडान घालतलो, म्हज्या पवित्र उज्याचो इंगळो तुज्या ओंठाचेर सारयतलो आनी तूं म्हज्या नांवान म्हजें उतर परगट करतलो. सर्व जनांगाक, सर्व राष्ट्रांक तीक्ष्ण तरान दोन दरीच्या तलवारी बरी तें उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. पळया. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी हांगासर इसाया म्हणटा, म्हजें तोंड दरीच्या तलवारी सारकें केलें. आपल्या हाताच्या सावळेंत म्हाका ताणें लिपयलो. आपल्या हाताच्या सावळेंत. आपल्या हाताची सावळी म्हळ्यार देवाची हात म्हळ्यार केदी व्हडली सावळी जायनाका न्ही गी. कुपान हांगासर आकाशसर एक मोड आयलें जाल्यार तें मोड सुर्याच्या किरणाक आड रावलें जाल्यार त्या मोडाची सावळी आमकां पडटा आनी आमकां इल्ले सुशेग मेळटात. तशेंच जर तर देवाचो हात आमचेर आसा जाल्यार त्या देवाच्या हाताची सावळी आमचेर पडत जाल्यार आमकां सर वायटांत विघ्नांतलें पिडेशण्यांतलें देव राखता म्हणलें सत इसाया प्रवादी हांगासर दिता. आनी तो म्हणटा, ताणें म्हाका पाजलेल्या कितें ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो. बाण तुमी जाणा न्ही बाण कोताय बाण. आनी तो भितर रिगजे जाल्यार कुडी भितर ताका चूप आसाची न्ही पाजून तो बरो करून चूप करी जाय. देखून पाजलेल्या बाणा सारको म्हाका ताणें केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. न्ही फाटल्यान एक अंदार एक पोतें आसा, बाण दवरचें पोतें आनी ते बाण एकदम तीक्ष्ण आसात, एकदम शार्प आसात जाल्यार ते बिल्लूतोन सोडूले कूडले धनुश्यतोन गेयल्ले बस्क रिगतात पोटांत आनी बरा. तसल्या बाणा सारको देवाच्या उतराचो बाण तो. कळ्ळें गी? देवाच्या उतराचो बाण सारको म्हाका ताणें तयार केलो आनी ताच्या पोत्यान दवरलो. आनी ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायला तूं म्हजो सेवक. इसायाक, तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळ वावुरलो, हांवें म्हजी सकत बेश्टीस व्यर्थ करशिली. हांव निर्फळ वावुरलो, म्हजी सकत बेश्टीस व्यर्थ करशिली, तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. हें कश्टतेल्या सेवका विशांत इसाया प्रवादी उल्लेख करता आसतना 600 वर्सां फुडें 600 वर्सां उपरांत आमी थाली केलें जाल्यार जेजूच्या जिवितांत ती असलेंच ताणें दिसून येता. जेजू की देवान इतलो बरो ट्रेन केलो की पळया, जेजूचो जल्मी देवा पयलेंच कळीत आसलो. जेजूचें नांवय मरियेन आनी जुजेन दवरच्या फुडेंच
देवान दवरलेलें नांव तें. जेजू देवाच्या हातांत एक तीक्ष्ण बाण कसो, पाजलेलो बाण कसो तो तयार जाल्लो. देखून तो जर्दानांत तें स्नान घेवन भायर येता आसतना म्हणलें, तुमी तुमची पातकेजींनी सांडा, बरी खबर सत म्हणा. हत्त आग्याच्या पिलानो, हत्त कपाट्यानो, धिक्कार तुमकां. तीक्ष्ण उतरांनी ताणें अनितीचें अन्यायाचें खंडन केलें. कितलो वावुरलो तुमी जाणात न्ही की. खुर्सार उकळ्ळ्या उपरांत सगळ्यांनी चिंतलें कितें, निर्फळ तो वावुरलो. सगळी ताची सकत 30 आनी 3 वर्सांची सकत बेश्टेच फाड केली, व्यर्थ करशिली म्हणून थोड्यांनी चिंतलें जायजय. खुर्सार मेल्या उपरांत हें सिसांक भोगलें तशें. सिसी पळोवन धांवलें. सिसांच्या जिवितांत मस्त आशा आसली. जेजू व्हडलो मनीस जातलो, राय जातलो, ताच्या रायाच्या रावळेरांत आमी मंत्री जातले, एक हुद्दो आमकां मेळटलो, आमकां अधिकार आसतलो म्हण तांणी चिंतलें. पूण जेजू विणगो जावन खुर्सार उमकळ मरतना तांची स्वप्नां चिप्पट चूर जाली. सगळीं निराशी जावन फाटीं परतून धांवले. पळया, तांणी चिंतलें कोण ना, व्यर्थ जाली आमची सगळीं कामां, सगळीं जिणी बेश्टेच व्यर्थ आमी करशिली, आमचो वावर निर्फळ जालो म्हूण तांणी चिंतलें कोण ना. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तिसरे दिसा जेजू जिवंत उठल्या उपरांत पळया आमकां कळीत जाता जेजू वावुरलेलो व्यर्थ न्ही. जेजून करशिल्ली ती काडलेली वावंट निर्फळ जावंक ना. जेजून करशिल्ली ती सकत व्यर्थ जावंक ना. पगार ती यथेश्ट फळ दिवंक शकली म्हणून आमी जाण जाता. देखून आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयच्या सुवातेंत आमी पळयता जेजू सांगता, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलो सू एकलो म्हाका गथान पराधीन करतलो. चडावत आपणाच्या मनशांनीच आपणाक विक्रीत करचें. जाणात तुमी, कुटुंबांनी तशेंत आपणाच्या मनशांनीच आमकां विक्रीत करचें. तांणी घाल्लें वीक कोण गुत्त कळना. मुखार गोडशें उलोवन हांव आसा, भिये नाका, सांगात वसा, मुखार वसा म्हूण सांगून अर्द्यार हात सोडचे आसात. मागीर तो मनीस फुडें वचून तो एकलो तो कश्टाना, एकलो तो उठ्ठाना, कोण न्यासना. अशें मस्त समाजान घडटा. पडोडची आनुल्ले इदरूपले म्हणटात. मागीर तो मुखार गेल्या उपरांत कोण न्यासनात. मागीर तो मनीस एकलो उरता. थोडे फावटी अशेले विश्वासघात करचे मनीस आसात. तांतलो एकलो ह्या 12 जाणांची पैकी जुदास. ताका इल्ली पयशांची चड आशा. 30 रुपयाच्या नाण्याक आशेक पडून येद्या व्हरत्या देवाक, येद्या व्हरत्या सोम्याक, येद्या व्हरत्या देवाच्या पुताक, सताक, नितेक, मोगाक, शांती समाधानाक ताणें विक्रीत केलो. पळया, सत सांडलें कोणें जुदासान. सत सांडलें, नीत सांडली, उजवाड सांडलो, बोगसाणें सांडलें, शांती समाधान सांडलें. पळया, आनी जेजूक ताणें विकलो 30 नाण्यांक. पूण 30 नाण्यांक विकल्या उपरांत जुदास समाधान नासलो गी. आसलो गी, संतोष भरीत आसलो गी. कळ्ळें गी. 30 नाण्याचें समाधान ताका मेळोंक ना. भागार ताच्या लागीं आसले सगळे आस्त बदकाचें समाधान ताका मेळोंक ना. तो नासमाधानी जालो. कितें सुरसुरलो तो पयशांच्या आशेक लागून. हांवें एक निरापराधी मनशाच्या रक्ताक कारण जालो न्ही. पूण जुदासान केल्ली एक सूख आसा. फाटीं जेजू लागीं तो येवना माप मागो. कित्याक येवना गुर्तू ना. भियेलो गी, कालें गुर्तू ना. पूण जेजू लागीं येवंक ना. बगार तो पयस गेलो आनी गळपास कण घेवन मेलो. हांगासर आनी एकलो मनीस आसलो, पेद्रू. तोय म्हणलो, म्हजो जीव पर्यंत दिवंक हांव तयार आसा, पूण तुका हांव सांडचो ना. पेद्रू म्हणलें. पेद्रूक जेजूचेर मस्त मोग. देखून जेजू कैद करतना ताणें तलवार काडली न्हय. तलवार काडन शिपायाच्या एकल्या सो खान कापलो ताणें रागान. जुस्तो आसलो पेद्रू, जुस्तो आसलो. जेजूक तितल्या सुलाब्यान शिपायाच्या हातांत पडोवन सोडतो ना. पूण जेजून ताका बेश्टायलें आनी म्हळें, तुजी तलवार पोत्यान घाल. आमी झुजोवंक येवंक ना. आमी झुजतांव जाल्यार आमी हांगात मरतले.
म्हणून पेद्रून ताका जेजून ताका जोर करून तलवार पोत्यान घाली. ताच्या उपरांत जेजूक ताणी कैद केलो, जेजूक ताणी जरबंदांनी मारलें, जेजूक ताणी विणगो केलो, जेजूच्या माथ्याक कांट्याचो मुकुट सांडशिलो, जांबळी दोगलो ताणी जांबळी रंगाचो दोगलो ताणी ताका घालो, नांवां राया दाविदाच्या पुता म्हूण केळकुळां केली. आनी अशें पळयन ताना ताका जेजूक मेळिल्ले कश्ट पळोवन पेद्रू सगळो भियेलो आनी आपणाकी तशेंच कश्ट मेळटीत कोण ना म्हूण चिंतून तो धांवलो. पूण जाल्यार पयस तो वचोना, पयस तो जेजूक पळोवं नासलो, जेजूक कितले कश्ट दितात पळया म्हणून. आनी ह्या वेळार थंयसर राजांगणांत थंय युवाक दग थंयसर तो शेक घेवन आसतना लो सोर्यांक एका स्त्रियेन ताका पळयलें, तुयी नजरेच्या जेजू सांगात आसुल्लोय न्हय वे. ना बा हांव नातुलो, हांव न्हय तो, म्हजे बरी तान एकलो कोण ना, हांव न्हय न्ही म्हणालो तो जिवाच्या भियाक लागून. काही जीव अशी मारतीत वा जेजू कश्टिल्ले बरी कश्टीत म्हणल्या इराद्यान. आनी उपरांत आनी एकलो मेळ्ळी, तुंतू तो ताच्या मदें आसुल्लो, तुंतू. ना बा हांव न्ही, देवाळाच्या नांवान सोपूत घालता त्या मनशाक हांव वळखत ना म्हणून पेद्रून पळापळ घेतली. आतां वय म्हणलें जाल्यार ताका धरून ताका कैद करते. भियेलो तो, देखून तो भियेलो मात्र न्ही, सगळो कितें जालो. आनी उपरांत तो जेजूक पळयता, जेजू भरादी कुरीस खाणो भायर सरला. आनी ताका पळोवन इतलें ताची काळीज बिरमोतीन भरता. आनी जेजूची उतरां ताका उडास येतात, पेद्रो तूं म्हजे बसत जीव दिताय मो, तुजो जीव वाचोवच्या खातीर कोम्यान सात घालचे फुडें 2 पोटी तूं म्हाका नाकारतलोय न्ही गे. 3 पोटी जिल्लेबाय बरें कोत्ता, हल्ली जिल्लेबाय ती हाल्ली पूण न्ही गे 3 पोटी नाकारतलो. आनी कितें जालें, पेद्रूक समजलें जेजून म्हणलें सत म्हणून. धांवून आयलो तो न्ही गे, जेजू मुखार रोडोन धांवून आयलो. आतां तो कोणाक भियेना हांगासर, जेजू मुखार धांवून आयलो, शिपाया मुखार, त्या स्त्रिया मुखार तो धांवून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणलो म्हाका बक्षीस. रडलो तो, बक्षाणें मागं लागलो. आनी जेजून ताका म्हळें, वण्णी पेद्रू वण्णी, तुजें अस्कत काय हांव जाणा, तुजें अस्कत काय हांव जाणा, तुजी ती आसायकत हांव जाणा. वण्णी पेद्रू भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसा. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, कश्टा मदीं एक जेजू एका रडतेल्या मनशाक बुजयता, कश्टा मदीं एका रडतेल्या मनशाक जेजू कशें दय दिता पळया. वण्णी पेद्रू वण्णी, म्हाका वण्णी कांय समस्या ना. त्या जाग्यार हांव तूं आसलो जाल्यार कितें म्हणटें, हांव कश्ट नासुल्लो, तुमी धांवल्यात, पळापळ गेल्यात, म्हजे सांगात गम्मत मारतना खावंक जेवंक आसतना बरें जालें तुमकां न्ही गे. हांव रुपांतर जाताना तूं म्हणलोय पेद्रू, तूं म्हणलोय आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक एलियाक आनी एक मोयजेक. तूं म्हणलोय बरें आसतना, आनी हांव कश्टार आसतना म्हाका सोडून धांवलोय. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, जड आमी आमचे मनशा जिवीत कशें म्हळ्यार आमकां बरेंपण आसतना 100 जाण आसतात आमचे सांगाता न्ही गे. पूण हांव पिड्यान पडलो, हांव कश्टान पडलो, कोण न्हिनात. वेंचीक पुताच्या वपारीन पळया, ते वेंचीक पुतारा लागीं पयशे आसले, कितले इश्ट कितले मित्र न्ही, गम्मत मारूंक जेवंक अय्यो कितले जाण. पूण ताचे पयशे पुरा खाली जाले. तो दुकराच्या त्या गुडांत कामाक लागलो, एकले म्हणी उरले, पुरा पळोवन धांवले, कोणूच नात. पळया आमच्या जिवितांत तशेंच, म्हज्या लागीं आस्त आसा, बुदीक आसा, संपत आसा, दुडू आसा, कितले इश्ट जायचे, कितले मित्र जायचे, 100 जाण आसतात फाटल्यान. पूण म्हज्या लागीं कांय ना जाल्यार एकलेत निकळटात, आमगेरे नाकात, हांव ना, हांगा हें नाका, हांव ना, हांव तें आसा, हांव हांगा आसा, चुकोन काण घेतात. हांव पिड्यान पडलो, आस्पत्रेक गेलो, वळवळ्ळो, म्हज्या सांगाता कोणी सेवा करतले नात. पार्टी करतना उजवाडता मुसोर म्हज्या सांगात आसलेले मनीस हांव आस्पत्रेन लोळोन आसतना एक चुरी कुमक करूंक, एक ग्लास शेळें उदक दिवंक ते इश्ट नात. कितें फायदो. असली बेजाराय थोडी बडी बघताना आमी उलयता, म्हज्या संतोशान आसुल्लो दुकान नाय, म्हजे हें नाका, म्हजे उलय नाका म्हणून आमी थोडे पोटी फारीकपण घेवचें आसा. पूण जेजून तशें करूंक ना. पेद्रूक
तो रडोन आयलो पेद्रू रडोन आयलो जेजू लागी आनी जेजू म्हणालो वण्णी पेद्रू वण्णी तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो फातोर तूं म्हजो फाट लावता तूं म्हजो सेस डोंट वरी म्हणालो वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर आयच्या सगळे सुवातेंत एक सत आमी वळखूंक जाय. हांगासर जेजू जेवणार आशिल्लो वय मो 12 जाण शिशी जेवणार आशिल्ले वय मो वय गे न्ही जेजूचें जेवण तें पवित्र जेवण वय गे निमाणें जेवणार वय गे निमाणें जेवणार जेजू आशिल्लो ताणें उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिली आनी तो मोडलो आनी शिसांक दिलें आनी म्हळें कितें म्हळें घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड. ताज्या उपरांत ताणें कितें घेतलें वायनान भरलेली काल्स घेतली देवाक अर्गां दिली आनी ती शिसांक वांटून दिली आनी म्हळें घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्ती कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी सुमेज मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात वय गे. आनी जेजून कितें म्हळें तुमचे भितरलो म्हाका एकलो गतान पराधीन करतलो. आनी जुवांव जेजूच्या बगलेक आशिल्लो पेद्रू इल्लें पयस आशिल्लो जुवांव लागीं म्हणटा कोण तो इसार आनी जुवांव जेजूच्या अर्द्याचे तकली दवर म्हणटा कोण सुमया तुका गतान पराधीन करतलो. आनी जेजू म्हणटा जे कोणाक हांव वायनांत उंडो बुडोवन दिता तो मनीस. आनी जेजून वायनांत उंडो बुडयलो जुदासाक दिलो जुदासान तो केलो केलो की ना हा हा आनी उपरांत ताचे भितर कोण रिगलो हा हा कित्याक रिगलो. आतां जेजू पवित्र गे वय गे जेजूचें जेवण पवित्र गे जेजू पवित्र जेजूच्या हातांनी पवित्र केल्लो उंडो पवित्र आत्म्याच्या कृपेन पवित्र जाल्लो उंडो तो जुदासाक दिलो जुदासान केलो जेजूचें मांस आनी रगत आनी केल्या उपरांत ताचे थंय जेजू रिगजे आशिल्लो न्हय कोण रिगलो हा कित्याक 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 कुरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 11 वळू 27 सांगता थंयसर देवाचें उतर सांपावलो भोव वापर भायर म्हणटा जो कोण फावो नासतना वो उंडो खाता आनी कालसिंतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. जो कोण फावो नासतना वो उंडो खाता आनी कालसिंतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया फावो नासतना जेजूच्या जेवणाच्या पलंगणांत हात घालता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. देखून आमी हांगासर आशिल्ले सगळे मनीस जेजूचे मांस आनी रेग सेवले म्हणटाना पवित्र आमी जाता गी. हा थोडे फावटी आमचे भितरी सैतान रिक्सो आसता कित्याक म्हळ्यार आमी फावो नासतना खाता. देखून सांपावलो म्हणटा देखून तुमचे भितरले जायते जण पिडेस्त जाल्यात जायते जण पिडेस्त जाल्यात अस्कत जाल्यात आनी तांतले थोडे मर्ण पावल्यात म्हणटा तो. कित्याक फावो नासतना तुमी हो उंडो केला आनी कालसेंतलें पियेलां. राग मसोर द्वेश हग्गेन दवरन जर तर मिसाच्या बलिदानां वांटेली जावन हो उंडो आनी वायन खाता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवता जाल्यार जुदासा बरी आमचे थंय सैतान रिगतलो आनी आमी नासाच्या वाटे पावतले म्हणलें सत आमी हांगासर जाणा जावंक जाय. देखून जेजू कितें म्हणटा तुमी वेदी मुखार हे मिसाचे काणीक भेटोवंक येताना या बलिदान भेटोवंक येताना वेदी मुखार जर तर तुमच्या भावा भयणी मध्ये तुमकां राग आसा म्हूण बघता मनस्ताप आसा म्हूण बघता तुमी थंयच सोडा पाटी वसा राजी जाया आनी नितळ मना नितळ काळसान येवन हें बलिदान भेटोवया आनी ह्या कालसिंतलें आनी ह्या उंड्या ह्या कितें म्हणटात उंडो आनी वायन कितें म्हणटा आमी जेजूचें मांस आनी रगत सेवा नाजाल्यार सेवी नाकात. वो बकरे सुकुडको न्ही वो एक सादारण काण न्ही तें असाधारण काण पवित्र जेजूचें मांस आनी रगत अप्रतिम पवित्र म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हाचे भायर दुसरे पवित्रताय ना आनी हे पवित्रतायेचें काण आमी सेवचे जाल्यार आमी बेश्टेच न्हीद काडना हांगासर बसोन जेमोन न्हीद काडून खंयी मोतू खंयी कूडो सांगून फवती तयार नासतना फवते निर्मळपण नासतना आत्मो नितळ नासतना काळीज आनी मोह नितळ नासतना आमी सेवल्यान जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी केस्त कातेल्या उडास दवरिजय देखून हें कितें म्हूण समजून आसतना आमी खावंक जायना सेवंक जायना. देखून
तो पवित्र आमी जाणाव. जर तर अपवित्र हातांनी तो सवलो, अपवित्र काळजा मनान तो स्विकार केलो जाल्यार आमी केस्त खावंक पावता म्हणल्यार सत आमी विसरूंक नजो. देखून आमी हांगासर पळयलें जुदासान तो उंडो आनी ते वायन सवलीस ताचे थंय सैतान रिगलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सैतानान ताका कितें केलें? कितें केलें सैतानान? जुदासा कितें केलें? ताका उंच बारलो की हां, ताका निसांतान केलें, नासमाधान हाडयलें, निसांतान करेलें, गळप पास काडून मरचे बरी केलें. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हां, देदस्पोर जालो, देदस्पोर. आमी थोडे पटी तशें जाता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, विसाच्या बलिदाना पयलें आमी आमच्या पातकाची दूख धरूंक आसा न्ही, भोगसणें मागूंक आसा आमी. उपरांत आमी ह्या जेजुच्या जेवणान वांटेली जावंक आसा. पूण कितल्या मापान जाता म्हणल्यार आमी सत बांदून घेवंक जावंक जाय. हो त्या मनान जाता हां, त्यात तोंडांत गाळी शिराप वायट मागून घरा झगडें करन येवन, घरा मारामारी करन येवन, इगर्जेन बसून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन हे जेजूचें मांस आनी रगत सेवता जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे थंय केस्तें नासतना रावत की. म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक, म्हज्या आवयक, म्हज्या बापायक, म्हज्या पुताक वा धुवेक, म्हज्या इश्टा इश्टिणीक, म्हज्या सेस्तामाराक भोगसूंक म्हाका थांक ना, भोगसूंक हांव तयार ना. तांकां हांव राग दवरनासा, जिद्द दवरनासा, हगेन दवरनासा, खेदाळा तांकां वायट घडत म्हूण राखून आसा. आनी अशें आसून जर तर हांव जेजूच्या ह्या जेवणाच्या पलंगणांत हात घालीन जाल्यार म्हणजे थंय बरेपण येत की वा केस्त येत. आमी चिंतूंक जाय. आमी सेवचो बाकरेचो कुडको न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी सेवचें जेवण जेजूच्या मांस आनी रगत पवित्र जेवण. देखून ह्या पवित्र जेवणांत पवित्रपणी आमी वांटेली जावंक जाय. ओ खेळणी हें एक बलिदान म्हणलें मुठीन दवरूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आमी दोळे धांपया. कितलींशीं मिसां भेटयल्यान, कितलेशे पटी कुंभार खाण गेला, फोव ते बरी खाण गेला की ना. आवय ही जुदासा बरी फोव नासतना हे सेवचे प्रयत्न केला जाल्यार सुम्याची काकुळत मागया. सुमी म्हणटा तुमी म्हजे पासून रडची गरज ना, तुमी रडा तुमच्या पासून तुमच्या भुरग्या बळा पासून. आज आमी आमचे पासून रडोवंक जाय. ही कॅस्ट हे वायट म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाचेर हे ना जावच्या सुमी आमकां आदार दिवन दी. फोव तो मान आनी गौरव दिवन पवतेपणी जेजूच्या पलंगणांत हात घालूंक, जेजूच्या जेवणांत वांटेली जावंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण मागया. आमेन. बापा सर्गीच्या घेऊंडो घेवा रक्तामासा क्रिस्ताच्या बोधून हुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवाप्पा मानतात तसलें जावं म्हूण मागाती. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसल्या दवा सर्विस्पोर म्हणून घे. बहुदयाळ बापा आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकुळतेची दिश्ट घाल. कश्ट सोसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन कुटा रुपान आमी आतां एकवटता. हो एकवट दिसान दीस वाडून आमच्या पुनर्जिवनपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आस आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरा देव भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा
दिन वासूया. वयशे आम्ही करम फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तैन जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरवी आम्ही तुका दिन वासूं फावो. हो काही दोन्ही तीस आणि आमच्या फायद्यासो ताच्या जिवितीतल्या मरणाचे आणि वैभवी पुन्हा जीवनपणाचे पवित्र दीस लागी पावले. सैतानाच्या गर्वाचे ताणे जैत वेले आणि आमचे थारान ताणे खेळे. ही वर्ती घडिता सडवणेची आम्ही भक्तीन संभ्रमताव या दिसानी. देखून जे जवळ देवदूता सोदळबार संतोषान भरून तुझे मुखार निरंतरी तुका वाकणतात सरगार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती गायता. पवे दरबारांचो सर्वेस पोटून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उर सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. उर सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भावा बहिणीनो, उंडाने वाय नसले जेजूचे मास आणि रगजान बदलची पवित्र आत्म्याची पवित्र घडी किती मागता खंडित आमी घेता भक्तीने रितीन वांटिली जावया आणि खरेपणी सम्याक घेवंक आमकां समय तयार घेवया. बाबा कुरस्सो तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगती आपले सुकुशेने कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या असे सांग दिलो आणि म्हळें हो तुमी स्मेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या असे सांग दिली आनी म्हळें तुमी स्मेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सुगुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी व जिविता सोंड आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार ग सेवतल्या आमी समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारात विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पीटर पॉल आमची गोळी बापानी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखां बळपळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमरी देवाच्या माये संगती तिसपती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूता भगेवन उजुतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदराची आजना मोतीन दवरून ताणें शिकयलेले मागणे भक्तीन सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां बगोस
आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले आनी वरांतले पिडेशडेंतले आमकां निवार देयकुण्या जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राज जेजू क्रिस्त जेणे बुरवू शानत रेखतेल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्यार स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिमी गेली हां पळय ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी हांगा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयिल्ली मनशाच्या सोडवणे खातीर मनशाच्या बरेपणा खातीर आपणे कश्ट सोसून मरण जिवन जाल्ली थंयसर जिवनपण आमकां बसयता ती हे सुमया सुकरो पाटलाव करूंक हे सुमयाक साक्ष दिवंक आपोवणे लाभलेले आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सुमया तुका सेवकात येता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. जीवना तूं जिवीत दिवचो जिवीत आमचें तूं नंदन करचो. सासणीक सुका भरून पावचो सासणीक सुका पावचो. सुमया तुका सेवकात येता येण्याक तुज्या राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. भोवमोगाळ खणवळ्या बापा आमच्या आत्मीक उदार पोशणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हे सोडवणेचे देणे घेवन आमी आतां ददोशी जाल्या ताचे वरवीं सरकार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हण आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीं. आमेन. बसया. पगड बाबणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. हे भगवंत हप्त्यांत वेळ करून पुरसत करून तुमी ह्या पुंतळाक आयल्यात. तुमची तेसांवां इरादे घेवन आयल्यात. खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता. तुमची तेसांवां सांजुदा मुखान जेजू लागीं आमी दवरता आनी खंडीत जेजू तुमकां बेसांवांनी भरता आनी तुमची जिणेनी संतोशाची करता म्हणलो बरो वसो आमचो. त्या पासून तुमकां ह्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता आनी खंडीत तुमची तेसांवां सांजुदा मुखांत्र ती जारी जावं दीत म्हणून आमचें मागणें तुमचे खातीर. हर एका मंगळार 8 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसारा 10:30 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन उपरांत भक्तिकांग जेवण ह्या मंगळाराच्या सरभक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्येन ह्या पुंतळाक तुमी येया आनी सुमयाचीं बेसांवां जुळून घेया म्हूण तुमचे लागीं आमी विनंती करता. स्टॉलाक भेट दिया. बेंजार केल्लें मीठ तेल कोंतांबेंतिनो रिलिको कुरीस इमाजू इत्यादी आसात. हे सर्व आमच्या आत्मीय झुजा विरो झुजोंक आनी जय जोडूंक आदार दितात.
त्यो भक्तीक वस्तू वापरूंक आनी हाचें बरेंपण जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. दैवी वखदां गांठी दुखीक भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां आनी तेलां ऑफिसान मेळटात, ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसां ऑफिसान दिया, तेसां ऑफिसान दिवयेत, नंतर पुंतळा तुमी घालयेत. आमी तुमचे खातीर सदांच मागता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगे विशेष मागणी आमी करता. असो फायदो तुमी केदळाय जोडयेत. हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करना आयल्यार बरें. तुमकां राखोवंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान मेळटा, ते तुमी घेवचे. पुणशेत्याच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळ्याची कायली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावूंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशीचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस, काजर, जुबल्यो, कुमगार वा इतर बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा आनी जेवणाक मोग करा आनी आमी सर्व भक्तिकां तुमचे खातीर मागता. कॅमेराल थावन आमच्या भलायकेची तपासणी करचे खातीर सिबंदी वर्ग हांगासर मिनी हॉलांत आयल्यांत न्हू डॉक्टर आनी नर्स हांगासर आयल्यांत. तुमी उपरांत ताचो फायदो जोडयेत आनी भलायकेची तपासणी तुमी करयेत. ह्या मुखांतर आमची कूड भलायकी बरी दवरूंक ती हांगासर येवन सदांच आमकां कुमक करतात. ಕೆಮರಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. नेचर्स फुटस्टेप म्हणलो एक भलायकेचो बूक पाद्र्यापान आमच्या बरयला. तो इंग्लिशांत आसा. तो आयुर्वेदीक वखदां मुखांतर आल्यापाल्याच्या वखदां मुखांतर कशें आमचे थंय पिडा येनातले बरी आडवयेत आनी तशेंच पिडेंक वखद कशें करयेत, आमचे ते आसले समस्ये कशें परिपूर्ण करयेत म्हणल्या विशीं सविस्तार माहिती आसचो बूक. लगभग 300 वखदां तातूंत आसात. सुमार 150 वखदांच्या झाडांची वस्तूंची कल्लार पिंतुरां तांदूळ आसात. आनी त्या गजानांनी पाद्र्यापाक साक्ष दिल्ली आसा. त्या गजानाक काजरी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें नातिल्लें आनी तांकां पाद्र्यापाची ओकोत तांणी करन भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्याक ती साक्ष वा टेस्टिमनी दिवंकी ती तयार आसात. असले बरेपण जावची वखदां पाद्र्यापाच्या बुकांत आसात. तो घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. बूक ऑफिसांत वा स्टॉलांत मेळटा, तो तुमी घेया. एक बूक घरा दवरा, पूण तो इंग्लिशांत आसा. तांणी सदांवत इंग्लिशांत आसच्यो संगती आमकां कोंकणींत बरें जाणाव देखून तो बूक तुमी घेवंक उलो दिता. आयच्या दिसा आमकां जेवणाक हांगासर कुमक केल्या जॉयन सांगटीस किरे, इवा डी सिल्वा किन्नीगोडी, फ्रँकी सिक्वेरा बचपे. कोणी आसात जाल्यार मुखार येवची, मनाची वात स्विकार करची. आसात गी? तुमचो काळजांतान उपकार बावरता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या सगळ्या मावंटीचेर, बरेपणाचेर आमी मागता. हेचें जेवण तयार केलां वेलंकनी वाड्याकारांनी, तांचोय मनपूर्वक उपकार बावरता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या सगळ्या वावंटींचेर, नगो कुमक केल्ल्यांचेर आमी मागता. आतां आमी नव्यानाक गायती जावया. नव्यानाचें गीत आतां आमी गावचें. पात्रण सांज देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रण सांज देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रण सांज देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो, सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बागे वचूता देव सरकार सांजी तुच्या जिवंतपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासत विनंती करता. सांजुता देव एरसांत भक्त प्रत्येक जाण मरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतींची जो आमचे एक मात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे बेडयता. तुका आनी धर्म रुजूता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उडास करता. भगवंता देवाच्या व्हड मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता.
हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातही तुवें दाखोवच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिरान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर ओगलाप लाभता आनी समेस मनीस देवा मानवतात जेजू आमच्या बाबार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सोनी पेल्या सकरो मोग वाडय आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबारच्यो गरजो आनी यत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता हे जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जो महिमा मान आनी उगलाप सदां सर्वदा आमेन सांजुता देवा लागीं मागणें ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी दंदूर आसलेल्या बागे वचूता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सुडंदर असो मोबाळ मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सुडणीची सुवार्ता तुवें पयसस लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इस्ताक दिसो बाद तुवें स्थिर केलोय बारीचकर अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं खेरेत शरती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुनशेताक पत्तीनेन आयला देखन मुश्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमची मागणी आमची त्या हांगासर आसात जायतीं जाणां तुमी जायतीं त्या हांगासर धाडून दितात घालतात मागोंक सांगतात आजी जायते त्या सव आसात ती वाचताना जर तर तुमची त्या सव आसात जाल्यार ह्या त्या सवा सांगाता कुडशी या आनी आमी सर्व ह्या त्या सवाच्या बरेपणा खातीर आमी मागया 12 जाणांक 22 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक 8 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावंक 17 जाणांक शिकोवन बरी मोत आनी कृपा मेळोवंक 12 जाणां एग्जामान बरे मार्क्स काडून पास जावंक 2 जाणांची उसमोड संपूर्ण रितीन गुण जावंक एकल्याच्या कंपनींत प्रमोशन मेळोवंक एकल्या घर बांदूंक फावो जावंक एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गुण जावंक एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची दूख गुण जावंक एकल्याच्या गॅस्ट्रीक कुडीच्या गॅस्ट्रिकेची सगळी पिडा गुण जावंक एका उतरप्राय आवयक बरी भलायकी फावो जावंक एका उतरप्रायेच्या स्त्रियेच्या पांयांच्या पंदा पडचे किडे ते गुण जावंक एका कुटुंबां शादी समृद्धी रास करूंक एका कुटुंबाच्या तेगा जाणां युके वचूंक फावो जावंक परगांव गेल्या कुटुंबाच्या सण्यांक बरें काम बदलती फावो जावंक एकल्या रीण फारी करून कृपा मेळोवंक एकल्याच्या कृशीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद फावो जावंक एकल्याच्या कृशीक लागलेली सगळी कीड नबेस जावंक एकल्याच्या बरवेलान बरें उदक फावो जावंक तेगा जाणांनी हाती धरली सगळीं कामां शाबितान पंता पावोवंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्यान रीण दिले ते पयशे वेळार पाटी मेळोवंक एकल्या चलयेचे स्ट्रेस उणें जावंक शिकपाक चड गुमान दिवंक आनी जिविताची दिशा आपणावंक एकल्याच्या MBBS तरणाट्या शिकून बरी मोत जाणवाय गिन्यान फावो जावंक एकल्या तेगा जाणांच्या पांयांच्यो आनी हातांच्यो गांठी दोगी गुण जावंक तेगा जाणांचे मायग्रेन पिडा तकली पडापड गुण जावंक 8 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावंक एकल्याचे कठीण पांय दूख आसा ते संपूर्ण रितीन गुण जावंक 14 जाणांक कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक 2 जाणांनी एकामेका दिल्ली ती बसोवन बऱ्यान पळोवंक 2 जाणांच्या हाती धरिल्लीं कामां शबित्यान बंद पावोवंक एकल्याक फावो तो बेस विसरून काडूंक कृपा मेळोवंक 2 जाणां आवय बापायक मान आनी गौरव दिवंक 14 जाणांक जागो बऱ्या मोला विकून वचोंक 6 जाणां परगांवाची विजा फावो जावंक 3 जाणांची इन्वेस्ट केल्ले पयशे ते बऱ्यान पाटी मेळोवंक एकल्याच्या काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक 14 जाणांची गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गुण जावंक 8 जाणां काजर जोड्या भुरग्याचे तेणे फावो जावंक 3 जाणांक पांयांचे किडे गुण जावंक 12 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 3 जाणां दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावंक एकल्याची 2 कुटुंबां राजी जावंक आनी संगाता रावंक 3 जाणांची OET एग्जाम पास जावंक 14 जाणांची वायट सुवेत सोडून बरी जिणी जिवंक 3 जाणांचे आमाल पिवून येता सुटका मेळोवंक एकल्याच्या मोबायलांत हांवन पयस रावंक 3 जाणांची तरातरेचे कॅन्सर पिडा गुण जावंक आनी 27 जाणांक 30 आनी 7 जाणांक विविध हेसां पासून म्हाका विनंती केल्ली आसा तशेंच फिलोमेनाचो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल जावंक विनंती केल्ली आसा ह्या इरेद्या बसोती मागया आमा समेस्तां बसोत मागया जे कोण मागतान बसयला उडास काडया तांचे बसोत आमी मागया दिमी घालया हात बारया सर्गींचे बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया
अर्गां तुका समियां जेजू अर्गां तुका समियां अगलाब तुका समियां जेजू अगलाब तुका स्तुति तुका समियां जेजू तुका समियां आराधना तुका समियां जेजू आराधना तुका हालेलुया 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 मगळ समिया सांजुता तो मग अनुभालेली मागणी तुका भेटून दिता आमची सगळी मागणी तू जाणाय आमची विनंती जाणाय आमचे कर्ज यात्रेक मनाची इच्छा जाणाय समियाचे तुझे बहु उदाहरण का कोळतीने नेन आमची मागणी ऐकून घे मागलेले सगळे फव कर भुरग्यांक किंवा जाणा बिडेसना प्राय वंता भक्ती का हर एकला राखून सांभाळ बरो पाऊस तडून पृथ्वी तण कर दगसर दगेना गोलवल छामी बरो पृथ्वी पाऊस तडून पृथ्वी तण करून उत्काचे सगळे समस्या परिहार करून मागता दैती जण भुरगे परीक्षा भरून असा त्यांच्या तुझे पूर्ण आशीर्वाद घाल जाणू आहे देजी नांदी चुरू काय दी उडासाचे सकत त्यांचे विनंदन कर परीक्षण सहित पूर्ण का फव करे भारत सरकार चुना जाऊन स्वासा बरे मुख्य विसवून येऊन देते बरो सरकार आमका फव जाऊन देत भारतात सुख संत समृद्धी रास जाऊन दे एकमेका माया मोगार शांती जीवन सो सरकार आमका असं जाऊन दे म्हणून मागता समिया तुका समय मा तुका जादा गलाप हालेलुया 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 नवीनचे मागणी मुंदरशिया मुझ्या मतीर काळो काढून मुझा भवंदडो रपे सरच्या मुझ्या आत्म्याच्या वैरी तुझ्या पुस्तले पदवीन पैसा उंडाय इवत्या संता मुझ्या काळजाच्या कुंड्यात तावन तू गोल मारता असं सडलेल्या बरसुदीचे करीत देणे तुका देवान दिला म्हणजे जिनीचे कंडे कोट्या म्हज्या काळजाची कोर्सन हांव तुका भेटे येता तुझ्या मोबायल माई पसी नवा देखी तू म्हाका मोगान आदार सुदर्शन वर हांव व्हडा पतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तू म्हाका जोड दी अशें आमचे सुमये जेजूचे महिमे वता नांव तुझ्या मजतीने अधिक अधिक परगटलेले जावं आमेन मोगाळ भाव भणीनो एकडी परदोळे दांपया सांजू ताद्या मुखांत लभलेल्या बरेपणाचो उपकार बवडया सगळींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया 7 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याचे ब्रेन ट्युमर ते गुण जाल्ल्या खातीर 8 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्याचे कुटुंबा शांती समाधानाक फोव केल्ल्या खातीर एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दुगूण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या कुडींची गॅस्ट्रिकाची पिडा गुण जाल्ल्या खातीर एकल्या उतर प्रायावीक बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या कुटुंबा शांती समृद्ध रास जाल्ल्या खातीर एकल्या कुटुंबाच्या 14 जाणां युके वसो फोव जाल्ल्या खातीर तेका जाणां हाती धरिल्लीं काम सबित्यान पंथा पावलेल्या खातीर एकल्याच्या कशीचे बेड्याचेर आशिर्वाद फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या बरवेला बरें उदा फोव जाल्ल्या खातीर एकल्यान हाती धरली सगळीं कामां सबित्यान पंथा पावलेल्या खातीर एकल्यान रीण फारी करून कृपा मेळ्ळ्या खातीर एका चलयेचे स्ट्रेसवणे जावन जिविताची बदलावण फोव जाल्ल्या खातीर एकल्या MBBS तरणाट्याक सेकंड इयर पास जावन कृपा फोव केल्ल्या खातीर तशेंच तेका जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फोव जाल्ल्या खातीर 12 जाणां मागलो उपकार फोव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात तांचे सांगात आमचे अर्गां गोंदिया बापा पुता पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका अगलाब तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू अगलाब जेजू आराधना जेजू सगळ्या काळजा वंदिता सुमया तुका वर्तो देव आम हर एकलो सबाब आमकां रक्ताय मस्ता सांभाळताय त्यापासून तुका अर्गां दिता अर्गां जेजू अगलाब जेजू आराधना जेजू हालेलुया 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 मुगळ बाबडीनो आमच्या पिढी स्मरण बसो देवा लागी विश्वासान आमी मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पर पिढी सल्ले आमच्या भाव भयणीची कस चालू करी आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पर पिढीस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरा नर्सां सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पर सकट पिढीस्तां ताळल्या आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पर तुझ्या मनेर येदवच्या पिढीस्तां जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयकमचे प्रार्थने सर्गीच्या बाबा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीचे सत्य समाजारी करन सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयकमचे प्रार्थने सर्गीचे बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते स्वामी तुका समर्पित तुझी कुशी वयता ती सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने मंगळ बाबा गांवांत तशें बरें गांवांत फोव ते काम नासतना कुस्तूंच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची कावळत कर तांकां बरें काम फोव कर तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने दयाळ बाबा वो ती जिणी सांगाती वा सांगाती म्हळ्यार नासतना कुस्तूंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिस्त घाल तांकां बरी जिणी सांगाती वा सांगाती मेळोवन बरे कुटुंबाची जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सर्वेस्पराक हाजर
सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ल्या सर काजरी जोड्यांची निर्मात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करन तांचो कुटुंबा सुंत सडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या परीक्षा बरयतल्या सर भुरग्यांची काकुळत कर तांचे तुझे दयाळ आशिर्वाद घाल जाणवाय दी गिन्यान दी चिरूकाय दी उडासाचे सकत दिवन तांची परीक्षा जैत्यवंत कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने कठीण सुम्या दगीन वळवळतल्या हरिकल्या तुझे दयाळ दिसत घाल बरो पावस धरून पृथ्वी थंड कर आणि उदकाचे सगळे समस्या परिहार कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या भारत देशाक चुनाव जावन सो आसा बरे मुखेली मिसून येवन दिती आमकां आंतरीक शांती समाधान असो राष्ट्र बांदून हाडचो तसलो बरो सरकार आमकां भोव जायशें कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने मरिये पिडेसाचे भलायकी तुजे भुरगे तुजी मजत मागतात आमची मागणी मानून घे नमारणी एका कुळतीचे माये नमान आमच्या जिवामृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बदेशिवीचे बळकां या दुखाच्या गुणांत आसता आस्कार उस्कार आमी तुका रुदान करता तर तुमचे शिके ते तुजे खाकुळचे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कशीचे सदी पॉ जेजूक आमकां दाखय हे देडी मगडी दुलभी ओंकार मरये मगळ बाबणी नोपडेस आमच्या बाबणी सुडास खडया त्रिंदादी आमच्या देवाक आमी तांकां समर्पण दिवया बापा पुता पवित्रात्म्याची कृपा मागया सांगाता मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुज्या पुता एकल्यास जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या तुवें धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बाबा एकल्यास पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशासेम घेवचे तितलो लांबीक जालोय आनी आमची सर्व पिडा गुण करून तुवें कुशी वयली महिमा तुका देवा पवित्रात्मे आमच्या बसवंदरा कित्याक तूं आमच्यो सर्व पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत वेन गुण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तानी मतीच्या वाकुडीच्या पिढीनी कस्तोवच्या तुझ्या साकराणी साकरणीचे दयाळ दिस्त घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिढे शिडंतली गुण जावन वेगिस्तानी भलायकी जोडून वोवो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सुम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो दयाळ स्मेय भवतांच्या बुजवंदरा तुजी मीत मेन नाचलेली दयाळ आमी मागताव पिढे शिडेन कुस्तोवच्या तुझ्या भुरग्यां तांचे राखण बडवे समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून माराबैत पयस करून एकामेका काळजांतून बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्ता वरवीं सुदारू तुजे देण तांकां आपण बरी जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ समी सदां तांच्या सांगात राव तांच्या हातली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेत सदां तुका अर्घ दिवन दीत जो जियेत आनी राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसो सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचे भगवतो तुमकां माई पसर आनी काकूळ दिन वागो दुलबाय तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तो तुमकां दी देवा शुक्लस पूजे जो क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आणि आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापरी आमचे संगत आसा तो तुमचे सवय राहून तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो राहून तुमकां वाटून तुमच्या फाटल्यान तो राहून तुमची राखण करू देवा पवित्रात्म्या जेजूच्या शिसां उजवाडान भरले तो तुमचे ते असते सर वाईट भस्म रडो आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करू आणि सर्व पदवेदार देवा बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे वड उपकार मगळ बाबणीनो थोडी मिनटां भर सक्रामेंतला जेजू मुखार आमी करशी सुमीचे समाधान सुमयाची भलायकी सुमयाचो संतोष आमचो करून घेवया आणि सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन करया.
मी जेजू तू म्हजो आसरो, तू म्हजें बाळ, तू म्हजें खोटें, तू म्हजें खडप, तुजेर हांव बरोवसो दवरता सोम्या, तुजेर विस्वास दवरता, तुका आराधन करूंक, तुजी स्तुती करूंक, तुका वाखाणूंक कशी व्हरता सोम्या. कित्याक हांव तुजो साकोर, हांव तुज्या पांयां तळा आसा, तुज्या पांयां तळा सरपडटा, तूं म्हजो देव म्हूण मानून घेता आनी सगळ्या परजे मुखार तुजी स्तुती करता सोम्या. कित्याक तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार सोम्या, तूं म्हजी गठाय, तूं म्हजो देव. तुका हांव स्तुती, तुका हांव आराधन ससाच्या ससनाक. तू म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकोणदार, तू म्हजो शिकोणदार, तूं म्हजी गठाय तू म्हजी गठाय आनी तूं म्हजो देव. तू म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोता, सगळ्या सर्ते तुजी सेवा करता. हांगा वासा, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा, हांगा वासा, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा सोम्या, हांगा वासा. हालेलुया, हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू, हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, गुलाब जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शदल बल बलंदलललैया हाला हाला हाला. अर्गान जेजू, गुलाब जेजू, आराधन जेजू. शदल बल बलंदलललैया हाला हाला. യേശുവേ വന്ദനം, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ സ്തോത്ര. अर्गान जेजू, गुलाब जेजू. Praise you Jesus, love you Jesus, adore you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गान तुका सोम्या जेजू, अर्गान तुका सोम्या जेजू, Ergan tuka sumyan Jesu, आराधन तुका सोम्या जेजू, aradan tuka sumyan, आराधन तुका सोम्या जेजू, aradan tuka sumyan, गुलाब तुका सोम्या जेजू. love tuka sumyan. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया. Hallelujah. Busham. Magal babani nomi bagayong tapten da sang. Ningi? Bagayong tapten da sang. Wigi? कितले दीस सुरू झाले आम्ही खरेजमाचो काळ सुरू करणं लगभग नाल कितले 40-30 दीस खरी 40-30 सुरू झाले आम्ही प्राजिताचो काळ सुरू करणं नाही जिल्हे भाई 5 दीस झाले की 5 हप्ते झाले 5 हप्ते म्हणजे 40 दीस आता आम्ही अगदी एक निमाण्या गडये पावल्या नाही गे बगे होता आपल्या सांग जैत पुरुषावाची परब आचरण केली नाही आणि निमाणो ब्रेस्तर सुमिया जेजूच्या जेवणाची परब त्याच्या उपरांत निमाणो शुक्रार सुमिया जेजूच्या कष्ट मरणाची चरित्र त्याच्या उपरांत सुमिया जेजूच्या जीवनपणाचे फेस्ट बहु अपूर्वेसो संभ्रम आम्ही सोलोवंक तयार जाल्या ह्या प्राचीन काळार आम्ही मागणे उपास दान धर्म करणं आयथी जाल्या न्ही हां त्या पासून देवाक आमी दिन वाचोवंक जाय अर्गां पाठोवंक जाय देखून कीर्तन
100 कितले 100 खाले कीर्तन 100 खाले कीर्तन कीर्तन 100 कितें म्हणटा पृथ्वेच्या सर्व देशानो कितें म्हणटा पृथ्वेच्या सर देशानो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा उल्हासान गितां गावन ताचे मुखार येया उल्हासान गितां गावून ताचे मुखार येया सर्वेस्पर एकलोच देव सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया म्हूण वळखून घेया ताणें आमकां रचल्यांत ताणें आमकां रचल्यांत ताच्या आदीन आमी आसांव ताच्या आदीन आमी आसांव आमी ताची परजां आमी ताची परजा ताच्या सरोवाच्यो शेळयो ताच्या सरोवाच्यो शेळयो अर्गां दिवन अर्गां दिवन ताच्या दरवटांतल्यान भितर सरा ताच्या दरवटल्यान भितर सरा अर्गां दिवन अर्गां दिवन ताच्या दरवटांतल्यान भितर सरा ताच्या दरवटल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताच्या आंगणांत येया अर्गां दिया अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा ताच्या नांवाची स्तुती करा कित्याक कित्याक सर्वेस्पर बरो सर्वेस्पर बरो सासनाक बाळता ताचो मोग सष्टनाक बळटा तसो मोग संततेतां संतते पर्यंत संततेतां संतते पर्यंत ताचे विश्वासीपण ताचे विश्वासीपण हालेलुया 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 हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडी उबी रावया ताच्या मनाक आनी महिमेक हे महिमेचें गीत आमी गावया यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से तो गाओ हालेलुया 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के छाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की डाल से गाओ गाओ हालेलुया हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई एक क्षमा मुक्ति की छापों से तो गाओ हालेलुया हालेलुया अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से तो गाओ हालेलुया अब हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से तो गाओ हालेलुया 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 हाथ बांध तो गाओ हालेलुया
गावो हालेलुया तो गावो हालेलुया तो गावो हालेलुया तो गावो हालेलुया 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 हर गांजे जोगळाप जे द्वारा दांजे जो संकल्या काळ संबंधिता समयत वर्तो दे देवा प्रमसो देव विसागसो देव जगब समारी इक्लसो देव रक्षो देव पोटसो देव समरसो देव विश्वासानामच्या सदांस मोगार बरसो देव तुका महिमा तुका वरदान उगलाप हालेलुया 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 येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे स्तोत्र हर गांजे जोगळाप जेसो praise you Jesus adore you Jesus love you Jesus thank you Jesus hallelujah 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 shadala bala bala la 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 ya hala 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 येशू आराधना येशू स्तोत्र येशू हर गाजे जोगलाप जे द्वारा दाजे हालेलुया 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 Ergan tuka sumian Jesu, Ergan tuka Oglap tuka sumian Jesu, Aradan tuka sumian Jesu, Vandan tuka sumian Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. Bersyam. मग बाबणी नो एगडी पोर समय आपण आम्ही आमचो समय आमच्या मध्ये असा कीर्तन 51 काढल्यान जाल्यार आमी थंयसर पळयता आमी मोगाच्या बाबणी नो प्राजीत काळाच्या अखेरेच्या दिसांनी आसा ठीक आहे प्राजीत काळ कसलो काळ कुरपेसो काळ आमच्या पदकाच्या परिवर्तनाचो काळ मागणे उपास दान धर्म करून भक्तीच्यो कोरण्यो आदारण पातके जिविता पाठ करून नवें जिवीत जिवूंचो काळ न्ही गे वय गे न्ही वय गे न्ही हां तुमकां पळयतना म्हाका बेन दिसता इतले पुरासणेन 40 दीस जेविनासतना आसात 40 दीस मास मासली काही नासतना आसात 40 दीस मागणे उपास दान धर्म दंडणी करून सगळे तकोन गेल्यात पुरो दिसता तुमकां पळयता न्ही गे वय गे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुटसुटी जायचे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 हां आनी ह्या मुखांतर आमी परिवर्तन जावंक जाय परिवर्तन जालें आमगे आमी तशें तसो माथ्यार गोबर घाल्लोली त्या दीस आयक मनशा तूं जावन आसाय दुळू दुळीक तूं पाटी वेतलोय आमेन म्हणून आमी पाटींग गेल्या उपास केला मागणे केला दान धर्म केला पुरा केला न्ही गे जिनी परिवर्तन जाल्या गी कೈಲಿ पदकां सोडल्यान गी ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ನಾಯಿ ಬೀಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೊಂಕು ದಲಾಂಗಿ ನಾನೇ जाऊ नाने कोण निवले ना तुम्ही ऊत असत काय म्हणतात कीर्तन पुन्हा सनी एक म्हणटा दाविदान पातळ केल्ल्या वेळार दावी देवाला घेता आनी म्हणटा काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत म्हजी कर तुझ्या तीर मोगान तुझे वोड दयेळेन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तोदून काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजे पातक आसा सदांच म्हजे मुखार तुजे विरोध तुजे एकलेसेच विरोध हांवें पातक केलें ही पळय खरें कुमसार दावीद हांगा देवा लागीं जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून दावीद एक श्रेश्ठ राय आनी जेजू ताच्यात वंशाचो जावन जल्मलो आमी आमचे पातक सुमया मुखार दवरिसाय जिनी परिवर्तन करिसाय दावीदान एक पातक केलें प्रद्वाराचें पातक उपरांत ताणें कुनीचें पातक केलें आनी ताणें बक्षाणें मागलें परत ताणें केदींच पातक केलें ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पातकी बक्षाणें मागता बक्षाणें मेळटा परत आमी तें पातक करूंक नजो समेलाचे बक्षाणें मागया दोळे दांपा काकुळत म्हजी कर देवा काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर मागया काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत म्हजी कर सोम्या
कर डोळे दाबून काकूत मागा सोमियाची काकूत मोजी कर सोमिया काकूत मोजी कर सोमिया काकूत मोजी कर सोमिया सोमिया जेजू आम्ही राग केला मसोर केला वाईट उलयल्या हांव पसडे उलयल्या हांव गाडी दिल्यात शिराप दिला गोबरो केल्यात नांव पाड केलां पेल्याचें मोंड दुखयलां कितें करूंक जाय तें करूंक ना आमी मसर केला राग केला सोम्या तुज्या उपदेशांक आमी मान दिवंक ना पवित्र एवकसिंतल्या जेजू तुका आमी अखमान केला संस्काराची कृपा आमी मानून घेवंक ना आमी तुजें नांव व्यर्थ काडलां तुका फावो तो मान आनी गौरव दिवना तुजेर भावार्थ दंडळ्ळो आसा सोम्या आमी खरेंच मातसो काळ सुरू केल्लो आसा पातकी जिवीत सांडूंक सोकूंक ना हांव सोम्या जिविताची बदलावण जावंक ना पाश्चात्तापवता हांव सोम्या बोगसाणें मुगोन म्हणटा हांव काकूट म्हजी कर म्हजी मात्रणी म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांची म्हज्या भुरग्या बाळांची आख्या पृथ्वीची काकूट करी हृदयाचेर हात दवर मुक्तीन सोमिया काकूत मुझी कर सोमिया काकूत मुझी कर सोमिया काकूट मोजी कर सोमिया काकूट मोजी कर सोमिया काकूट मोजी कर सोमिया सुमी आमकां बक्षिता सुमी आमकां कुरपेन भरता मोगाच्या भाव भयणीनो परत एक घडीभर दिस्त सुमयाची कनसया सुमी आमकां आपयताय वखता तुमी कश्ट केल्यानो ने वजन वयतल्यानो तुमी ह्या देव टेंपलाक आयल्यात तुमी कश्ट केल्यानो वजन वयतल्यानो तुमी म्हज्या मुखार हांगासर आयल्यात पयस पयस तावन आयल्यात हे तुमी कश्ट केल्यानो म्हणटा स्वामी आमचे सगळे कश्ट आमची कंथ बेजाराई आमची तेसांव आमचे इरादे आमचे विनवणे घेवन आयले हांव सगळी सोम्या समर्पिया उबी रावया आमी उबी रावया तुमच्या माथ्याच्या केसांतल्यान पांयांच्या नाक्षे पर्यंत सगळी खूड सोम्या समर्पिया दोळे दांपोवन तुमच्या हात हृदयाचेर दवरा दोळे दांपोवन हृदयाचेर दवरा मागा तुमी सगळे समर्पिया तुमचे कश्ट कंथ बेजाराई दूख सोम्या समर्पिया सोम्या जेजू म्हणजे सगळी कूड तुज्या पांयां तळा समर्पिता माथ्याच्या केसांतल्यान पांयांच्या नाक्षे पर्यंत ती सगळी कुडीची सगळी दूख पिडा शिडा सगळे वळवळे कंथ बेजाराई सगळी तुज्या पांयां तळा समर्पिता म्हजी दूख म्हजी पिडा म्हजी कश्ट म्हजी दूख सगळे समर्पिता सोम्या तूं जाणाय म्हज्या काळजाचे म्हज्या मनाचे म्हज्या चिंतनाचे सगळे गूढ तूं जाणाय सोम्या म्हजे कुडीचे सगळी अस्कत कांय तूं जाणाय म्हजे पिडा तूं जाणाय म्हजे सगळे उणेपण तूं जाणाय सोम्या सगळे तुज्या हातान समर्पण दिता पितरूक तुवें बक्षिलें सोम्या पिडेस्तांक तुवें गुण केलें तुज्या लागीं काकूळ मागून आयलेल्यान तुजे काकूळीची जर वळयली सोम्या कुर्सार पर्यंत तुज्या दुस्मानाक तुजें रगत शेणोवन तुवें दोन नितळ केलें आमकांय तूं नितळ कर सोम्या नितळ कर हे सगळ्या लोकांक हे सगळ्या भक्तिकांक सोम्या आपड जायते पिडेस्तांनी तुका आपडलें जायत्या पिडेस्तान तुवें आपडलें तुजो दैवीक स्पर्श तांकां जालो तुजी गुणकजी दैवी सगळं तांच्या शिरांनी वाडली तांची सगळी पिडा गूण जाली सोम्या त्याच मापान ह्या सगळ्या भक्तिकांची पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावं तांचे मतीचें टेन्शन उणें जावं मतीची पिडा गूण जावं कुडीक गताय सकासाय मेळोवन दी सोम्या मेळोवन दी आनी तूं तांकां तुजे कृपेन बर सोम्या जेजू तुजें पवित्र रगत तांचे शेणाय शेणोवन तांकां तूं नितळ कर तुज्या नांवान तांकां बरी कर सोम्या नांवान बरी कर मोगळ भाव भयणीनो आमच्या हाताचेर दवरया आनी भक्तीन हांव म्हणटा तें मागणें म्हणा मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं आमचो दातार तूं आमचो दातार तूं आमचो सोडवंदार तूं आमचो तूं सडवंदार आमचो रचणार तूं आमचो तूं रचणार आमचो पसणार तूं आमचो तूं पसणार आमचो सांबाळणार तूं आमचो तूं सांबाळणार आमचो वैस तूं आमचो वैस तुमची सकत तूं म्हजी सकत तूं म्हजें बळ तूं म्हजें बळ तूं म्हजें कोटें तूं म्हजें तूं कोटें म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो तुका जावं
वरादान तुका जावं वरदान तुका जावं होगळाप तुका जावं होगळा सुमयान जेजू सुमयान हांव जेजू तुका अर्गां दिता हांव तुका अर्गां हांव दितां. तुजी स्तुती करता हांव तुजी स्तुती हांव तुका करतां. वाखणटा हांव तुका वाखणटा तुजी स्तुती गायता तुजी स्तुती गायता सुमयान जेजू सुमयान जेजू तुंबो वर्तो देव तूं व्हरतो देव काकुळतीचो सागर काकुळती सागर आमची पातकां बक्षिताय आमची पदकां आमकां बक्षिताय मोगान पळयताय आमकां मोगान आमकां पळयताय वेंगून धरताय आमकां विंगून धरताय आमचे कश्ट परिहार करताय आमचे कश्ट परिहार करताय रडतल्या आमकां रडतले आमकां बुजयताय 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 आमकां पटलून धरताय आमकां पटलून धरताय सुमयान जेजू सुमयान जेजू म्हजी सगळी जिवीत म्हजे सगळे जीव तुझ्या पांया तळा समर्पिता तुझ्या पांयां तळा म्हजे समर्पिता सगळे कश्ट म्हजे सगळे कश्ट म्हजे दूख म्हजी दूख म्हजे कंत बेजाराय म्हजी कंत बेजाराय सगळी तुझ्या पांया तळा समर्पिता सगळे तुझ्या पांयां तळा समर्पिता सुमयान जेजू सुमयान जेजू म्हजे सगळी कंत बेजाराय म्हजी सगळी कंत म्हजे बेजाराय कश्ट वळवळे म्हजे कश्ट तुझ्या वळवळे पांया तळा समर्पिता तुझ्या पांयां तळा समर्पिता सुमयान जेजू सुमयान जेजू म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांक तुझ्या कुटुंबाच्या म्हज्या सगळ्या भुरग्या बळांक तुझ्या भुरग्या बाळांक पिडेस्तांक पिडेस्तांक तुझ्या पांया तळा समर्पिता तुझ्या पांयां तळा कष्ट समर्पिता दिल्या भाव बहिणींक कष्टल्या भाऊ बहिणी तुझ्या पांया तळा समर्पिता तुझ्या पांयां तळा समर्पिता सुमयान जेजू सुमयान जेजू आमकां आपड आमकां आपड आमकां गुण कर आमकां गुण कर आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आपड जेजू. म्हाका भलायकी मेळटली म्हाका भलायकी मेळटली. आपड जेजू आपड जेजू. म्हाका सुटका मेळटली म्हाका सुटका मेळटली. आपड जेजू आपड जेजू. म्हाका समाधान मेळटलें म्हाका समाधान मेळटलें. आपड जेजू आपड जेजू. आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आपड जेजू. आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आपड जेजू. म्हाका समाधान तुजें मेळटलें मेळटलें. सुमयान जेजू समाधान तुजें रगत तुजें रगत म्हजेर शेणाय म्हजेर शेणाय सुमयान जेजू सुमयान जेजू. तुजें रगत तुजें रगत आमचेर सरय आमचेर सरय. तुज्या रक्तान तुज्या रक्तान आमकां दोनी तळ कर आमकां दोनी तुज्या तळ कर. रक्तान तुज्या रक्तान आमची पिडा गुण कर आमची पिडा गुण तुज्या कर. रक्तान तुज्या रक्तान आमकां सुटका दी आमकां सुटका तुज्या दी. रक्तान तुज्या रक्तान आमकां बचाव कर आमकां बचाव कर. आपड जेजू आपड जेजू. आपड जेजू आपड जेजू. गुण कर जेजू गुण कर जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हात बारिया हालेलुया 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 हर गात जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू समिया जेजू सगळे भक्ती का तुझ्या पाया तळा समर्पित आहो समिया जेजू तांकां तुझ्या कुडी आत्म्याची बरी भलायकी भोग कर समिया तुझी गुणकची दैवी सगळ्यांच्या शिरा शिरेन वळे तुझ्या पवित्र रक्तांत ताका तुम्ही तळ कर तुझ्या नावात ताका बरे कर तुझ्या नावात ताका आशीर्वाद दे तुझ्या नावात ताका गुण कर तुझ्या पवित्र अमोलिक ताका शरण ताका तुम्ही तळ कर सत्यन भर कुप्पेन भर समिया आपण आणि गुण कर टच 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 ही हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 तुझे रग सम्या म्हाका जिवी दिता तुझे रग सम्या आत्म्यातान बागयता तुझे रग सम्या पातळ धुवन ते काढता नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोलिक ते रगत अमोली ते रग आम्ही तुम्ही गेल्या सम्या मुझे सारे पवित्र तुझे रगत पवित्र तुझे रग समिया मुझे शणा सम्या मुझे शेना अमोलिक ते रगत अमोली ते रग मुझे सरई सोम्या सम्या मुझे सार भवी तुझे रगत पवित्र तुझे रग सोम्या मुझे शणा सम्या मुझे शेना तुझे रगत तुझे रग दुश्मनाता सुटका दिता तुझे रग सम्या नव्या जीवन भरता तुझे रग चिन्हे झुजान जैतला बैता मुझे रक्षण सदांच करता अमोलिक त्या रक्तान अमोलिक त्या रक्ता तेलाय म्हाका सोम्या तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान पवित्र त्या रक्ता नितळ दोंगर सोम्या
तर तूं कर सोमिया अमोलिक त्या रक्तान अमोलिक त्या रक्तान तेलाय म्हाका सोम्या तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र त्या रक्तान पवित्र त्या रक्तान नितळ तूं कर सोम्या नितर तूं कर सोमिया हालेलुया 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 हरा हरा हालेलुया शदलबा हालेलुया हालेलुया हरा हरा शदलबा लंदललया हरा हरा हालेलुया 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 ओला मारा हालेलुया 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 ओला मारा भक्तीन ओला मारा हालेलुया 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 हर गाते जोगला आपल्या द्वाराला दे दो हालेलुया 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 समिया दे दो मुझे सकत ये सगळ्या पर्जन्य वडन मुझे पवित्र मुझे देवी सकत ज्या शिराचिरे वडन मुझे पवित्र जनवांत गबर जनवांत गगोड का सर्वात सत्य ते वडन संगने देव सर जनांना दंडाते मानपत्रातले पिती स्मरण निवारण आशीर्वादित कर समिया मुझे सकत लाभे कृपा दे समाधान दे सहित लाभे समिया हालेलुया 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 शदल बल बल दलललया आपण जे गुण कर टच टच हालेलुया 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 आमच्या तकलेचे रात दवरूया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया हे पवित्र आत्म्या ये आमचे थंय ये म्हजे थंय ये म्हजे थंय ये म्हजे कुटुंबांत ये म्हजे काळजांत ये म्हजे मनांत ये म्हजे सगळ्या कश्टांत ये म्हूण मागे पवित्र आत्म्या हांगा पळोवया तो पवित्र आत्मा सकत दिता तो पवित्र आत्मा बळ दिता ती पवित्र आत्मा गठाई दिता ती पवित्र आत्मा आमकां सुटका लाभयता सोडवण दिता सत शिकयता बेसवांनी भरता तो पवित्र आत्मा आमच्या तरी येवूं दी आमकां जैतेवन करूं दी म्हूण मागया हे पवित्र आत्म्या 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 मुझे थंय ये मुझे थंय ये मुझे थंय ये मुझे काळजांत ये मुझे काळजांत ये मुझे काळजांत ये मुझे मनांत ये मुझे मनांत ये मुझे मनांत ये मुझे कुडींत ये मुझे कुडींत ये मुझे कुडींत ये मुझे रक्तांत ये मुझे रक्तांत ये रक्ताच्या खणाखणांत ये रक्ताच्या खणाखणांत ये रक्ताच्या खणाखणांत ये हाडाच्या सणासणांत ये हाडाच्या सणासणांत ये हाडाच्या सणासणांत ये ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या भलायकी देऊं के कृपेन भरों के सत्तेन भरों के ये पवित्र आत्म्या मुझे गरांत थे मुझे कुटुंबांत थे मुझे कुटुंबांत थे ये पवित्र आत्म्या मुझे गरांत थे मुझे कुटुंबांत थे मुझे घरच्या कुटुंबाच्या सन्यात ये मुझे कुटुंबाच्या सन्यात ये पिडेस्तांत ये भलायकी देऊं के सुखा देऊं के समाधान देऊं के संतोष देऊं के जैतेवन करूं के आशीर्वाद देऊं के ये पवित्र मुझे कामान थे मुझे कष्टान थे मुझे वाउटीन थे ये पवित्र आत्म्या जैत लाभों के सुरका देव के संतोष देव के समाधान देव के देने ने बरों के बोलानी नेटों के रत्ते देव के सौकसाई देव के सत शिकों के ये पवित्र गुरपेन बरों के सत्यन बरों के जैतेवन करों के समाधान देव के संतोष देव के भलायकी देऊं के ये पवित्र आत्म्या 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 मुझे तय मुझे कुटुंबात ये पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 तकलेचे हात दवर पवित्र आत्मा मागा ये पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर तुझे कृपेच्या बेसवानी बर या सगळ्या भक्तिकाचे देवाने माध्यम मुखांत अंगसर तुझी कृपा तुझी ससाय मागवण्यासाठी सगळ्या भक्तिकाचे देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर भलायकी देऊ के संतोष देऊ के समाधान देऊ के त्यांच्या मुखल्या राहून जो वाढतं काही पवित्र आत्म्या त्यांच्या मुखल्या राहून नका संगाती त्यांच्या भीतर राहून भलायकी दे संतोष दे स्तब्ध दे समाधान दे त्यांच्या पाटल्या राहून जोर संरक्षण कर त्यांच्या भीतर राहून भलायकी दे त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभय कृपेन बर सत्यन बरो हे पवित्र आत्म्या तुझे सुभावने बरो आपुडानी गुण कर टच टच हालेलुया 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 मग भाऊ बहिणीनो आता तुमच्या तकलेचेर पवित्र तेलाची माखणी आमी करतले हांव हे माखणे मुखांत सुमयाची गुणकरची दैवी सकत तुमच्या शिराशिऱ्यांनी वळटली आनी मुखांतर तुमी सुमयाची गुणकरची सकत अनुभव करतले आहात मग 3-2 लाईन करून येया सुमयाचेर विश्वासान ह्या तेलाच्या माखणेंत बघया ये
ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान। आत्म्या पराक्लित भुजबंधारा आमच्या दयाळ पवित्र करणारा जामान तुका जांबोमा करता भक्ती आराधन ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान। संसारात तुवे रूप दिले तुझ्या सख्यान मन शाग्रस्ते तुझी तेंपला जाव निर्मिले मोगांजी आपले ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान। हालेलुया 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 तो बरिया हालेलुया 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 अर्गान जेजो ग्लाब जेजो आराधन जेजो हालेलुया 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 യേശുവേ വന്ദനം യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ ഹല 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 ശദല ബല ബലന്ദലലയ हालेलुया 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 अर्गान जेजो ग्लाब जेजो आराधन जेजो हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू अर्गान तुका Oglap tuka sumiyan Jesu. Aradan tuka sumiyan Jesu. Hallelujah. 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 निट्टा तू बरिया निट्ट सगळी निट्टा तू अबरिया सुमिया सोनभोग झालो झाला जोरान दोन सुमिया थाळी पडी जोरान जोरान प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेऊन गावया गीत येते वडात सक्रामेंता ये देवड़ा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्वील्या त्या रूपांबला नोगलोरीती आदया सोलमोन वेचास गविश्व भावार्ताचे बोलविया जसे बापा तसे पुत्र उल्हासाने स्तुतीचा पूर्वी महिमा सस्ता एका स्थाळ्यान हसीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी नावडता आमेन. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच सामचें तेमी बगी सारको तुझ्या कुडेच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेरां फोव तो मान दिवंक आमकां देन फोव कर
अशा आमच्या सगळ्या जिवितांत तू आमचो देव आनी आमी तुजी रचना आवयच्या गर्भांत रचच्या आदी म्हजी आमची तुका वळख आसली. आमच्या आवय बापायन आमकां नांव दिवचे फुडें तुज्या हाताचेर आमचें नांव लिखून तुवें आमकां महिमे बरीत केल्याय. त्या पासून आमी तुका दिन वाचता. फावो आसून तुजी सेवा करूंक, फावो आसून तुज्या पलंगणांत हात घालूंक आनी ह्या मुखान तुज्या बेसांवांची भुरगीं जावंक आमकां फावो कर. जो चियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. बिरविया सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी सदां आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें दिनपटी नांव सगळ्या व्हडल्यान म्हणया सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी सदां सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी सदां सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आनी सदां आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं आतां सुमयेचें आनी नांव सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें आतां आनी नांव सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें सदैव नांव जावं सुमयेचें नांव. आता आनी सदां हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. सुमयेची बेसांव वाजवून घेतल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. भगेवन हप्त्याच्या निमाण्या बिरेस्तारा निमाण्या शुक्रारा तशेंच हालेलुयाच्या शनिवाराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सुमया जेजूच्या पुना जिवंतपणाचे फेस्ताचे उल्हासी पटयता. भरवशाचें फेस्त आमचें जिवीत भरवशाचें जावं दी म्हूण आमी मागता. तशेंच येवच्या मंगळारा परत आमी सांगाता मेळया. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. निमाणें गीत गावया आनी हें मिसाचें बलिदान अखेर करया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपोडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपोडया. मोगाळ पुता सोमे अवघार मोरे आशीर्वाद आमकां. भगीन क्रिस्ताचे कृपेनेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचे न्हू फाटल्या थोड्या वर्सां जावन तुमी म्हाका तो सांगात सहकार पाठिंबो दिला आनी म्हज्या सगळ्या वावरांत योजनांत त्या पासून सहकार तुमी दिला. ह्या पासून तुमकां हांव दिनवास पाठयतां. देव बरें करूं म्हणटा. आनी काही इल्लोसो थोडो वावर बाकी आसा त्या पासून सहकार तुमचे जावन आशयता. फाटल्या 12 वर्सां जावन हे पुंडाळांत जावन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां तुमचे खातीर वळोवन आयल्यांत आनी जायतें बरेंपण ह्या पुंडाळांत तुमकां जालां. हांगाचें देवाचें उतर तशेंच संस्काराची सगळी कृपा तुमचे थंय वळोवन तुमचे थंय जायतें बरेंपण जालां. त्या पासून धन्य देवाक निरंतर आमी अर्गां दिता आनी मुखारी असलें बरेंपण तुमकां जावं दी म्हूण आमी मागता.
परत तुमकां दिल्ल्या सर्व तुमी दिल्ल्या व्हडट्या मोपाच्या सहकाराक आदाराक पाठिंबाक तशेंच कुमकेक काळजांत तावून देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुडल्या कितें वावर बाकी आसा तो बऱ्यान करूंक जायची सगळी खूब मोग आदार व्हडट्या मोपान दिजे म्हूण विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हांगासर कळयलेल्या त्या एकावंटाक तुमचे मोगाची काणीक तुमी धाडून कुमक करीसय म्हूण आमी एकांतर विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. मरी माय तुमचे खातीर विनंती करून दी. सांजू तूं तुमचे बसो तूं समे लागीं मागून येतेच बेसांवां धाडून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.